एके बायल मनशेचेर अतिताय करपाचो यत्न करपी स्वच्छता कामगारा आड पुलीस कागाळ करात अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केल्या। महिला विभागाची अध्यक्ष बीना नायक आणि काँग्रेस समितीचे एल्विस गोम्स हांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा दिवचल पालिकेचेर धडक दिली। एके बायल मनशेचेर अतिताय करपाचो यत्न करपी स्वच्छता कामगारा आड पुलीस कागाळ करात अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केल्या। महिला विभागाची अध्यक्ष बीना नायक आणि काँग्रेस समितीचे एल्विस गोम्स हांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा दिवचल पालिकेचेर धडक दिली। कासरवणे महादेव देवळा लागसार आशिल्ल्या कलवटाची अवतिकाय जाल्या। पंचायतीन हाचेर दखल घेवन थाराव मंजूर केला। आता भौशीक बांदकाम मंत्र्यान लक्ष दिवन हो कलवट बांदून दिवचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्या। कासरवणे महादेव देवळा लागसार आशिल्ल्या कलवटाची अवतिकाय जाल्या। पंचायतीन हाचेर दखल घेवन थाराव मंजूर केला। आता भौशीक बांदकाम मंत्र्यान लक्ष दिवन हो कलवट बांदून दिवचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्या। दिवचलच्या बाजारातल्या त्या 5 आपग्रस्त दुकानदारांक सीएम रिलीफ फंडातल्यान आर्थिक मजत मंजूर जाल्या। दरेकी 1 लाख रुपया ह्या प्रमाण ही मजत मेळ्ळ्या। फाटल्या म्हयन्यात बाजारात उजो लागून दुकानां जळिल्लीं। दिवचलच्या बाजारातल्या त्या 5 आपग्रस्त दुकानदारांक सीएम रिलीफ फंडातल्यान आर्थिक मजत मंजूर जाल्या। दरेकी 1 लाख रुपया ह्या प्रमाण ही मजत मेळ्ळ्या। फाटल्या म्हयन्यात बाजारात उजो लागून दुकानां जळिल्लीं। संसदेचे शियाळे अधिवेशन 4 ते 22 डिसेंबर मेरेन चलतले। ह्या अधिवेशनात 15 सत्रां जातलीं। केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ही माहिती दिली। हरशीं शियाळे अधिवेशन नोव्हेंबराच्या 3ऱ्या सप्तकांत सुरू जाता, पूण 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको आशिल्ल्यान हे खेपे तशें जावचें ना। हे अधिवेशन चालू आसतना मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम आनी तेलंगणा विधानसभेचो निकाल 3 नोव्हेंबराक जाहीर जातलो। संसदेचे शियाळी अधिवेशन 4 ते 22 डिसेंबर मेरेन चलतले। ह्या अधिवेशनात 15 सत्रां जातलीं। केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ही माहिती दिली। हरशीं शियाळे अधिवेशन नोव्हेंबराच्या 3ऱ्या सप्तकांत सुरू जाता, पूण 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको आशिल्ल्यान हे खेपे तशें जावचें ना। हे अधिवेशन आसतना मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम आनी तेलंगणा विधानसभेचो निकाल 3 नोव्हेंबराक जाहीर जातलो। आयज फाल्यां करीत निमणे कडेन कला अकादमीक उक्तावणाचो म्हूर्त मेळ्ळो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकी कला अकादमीचें उक्तावण जालें। फाटले 3 वर्सां सावन कला अकादमी नूतनीकरणाच्या कामाक लागून बंद आशिल्ली। आता कला अकादमी वर्साचे 365 दीस कलाकारां खातीर उक्ती आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली।
खण घोटाळ्यावेल्यान बोवाळ करपी भाजपा सरकार मायनिंग कंपन्यांकडल्यान 270 कोटी रुपयांची थकबाकी केन्ना वसूल करतले असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. सरकाराक येणावळी येवपाक आसात त्याच कंपन्यांक आतां नवे खण ब्लॉक दिल्यात. सामान्य मनीस जो रिणां भरपाक पावना तांकां सरकार पिट्टा, पूण सरकार खण धनियांच्या रिणांचेर उदक सोडटा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. 270 कोटी रुपयांची थकबाकी दिवाळे मेरेन सरकारान वसूल करची अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केल्या. कासरवणे ग्रामपंचायतीत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. ह्या उणावाक लागून थळाव्यांची कामां अडकून उरतात. ग्रामसभेत आनी बीडीओ कडेन कितलेशेच फावटी कागाळी करून लेगीत अजून मेरेन कांयच तोडगो काडूंक ना. तेन्ना पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन लक्ष घालचें आनी कासरवणेकारांचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कासरवणे ग्रामपंचायतीत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. ह्या उणावाक लागून थळाव्यांची कामां अडकून उरतात. ग्रामसभेत आनी बीडीओ कडेन कितलेशेच फावट कागाळी करून लेगीत अजून मेरेन कांयच तोडगो काडूंक ना. तेन्ना पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हातूंत लक्ष घालचें आनी कासरवणेकारांचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दर वर्सा धनत्रयोदशी निमतान भारतभर राष्ट्रीय आयुर्वेद दीस मनयतात. भारतीय संस्कृताय आनी परंपरेत आयुर्वेदाक खूब म्हत्व आसा. आयुर्वेद हे मनीस, जनावरां, झाडां अशा साबार सैमीक घटकांचेर लक्ष केंद्रीत करता. भारतात आयुर्वेदाक बरी चालना मेळची ह्या हेतान 2016 वर्सा हो उपक्रम चालीक लायिल्लो. आयुर्वेदाची बुन्याद घटमूट करून तिच्या क्षमतेच्या उपेगान रोग आनी ताचे कडेन संबंदीत आशिल्ली दुयेंसां उणी करपाचो यत्न सरकार करता. मडगांव चिपडिये मार्केट नितळ करपाचे नांवान एकलो नुस्तेकारांकडल्यान 1 ते 2 लाख रुपया एकठांय करता. नांव सोंपेचें, मात हो खंडणी एकठांय करपाचो प्रकार म्हणून नुस्तेकार चाळवल्यात. पालिकेन हाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी तांची मागणी आसा. मडगांव चिपडिये मार्केट नितळ करपाचे नांवान एकलो नुस्तेकारांकडल्यान 1 ते 2 लाख रुपया एकठांय करता. नांव सोंपेचें, मात हो खंडणी एकठांय करपाचो प्रकार म्हणून नुस्तेकार बरेच चाळवल्या. पालिकेन हाचेर बेगोबेग कारवाय करची म्हणून तांची मागणी आसा. सोरो पिवन कदंबा बस चलोवपी ड्रायव्हराक निलंबीत केला. ताचे ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द जातलें अशी वागणूक आतां सोंसचेना मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. नशा करून प्रवाशांचो जीव धोक्यात घालपाच्या आरोपा वयल्यान कदंबा बशीचो ड्रायव्हर एल्विस रॉड्रिगीस हाका बिरेस्तारा सांजे अटक केल्ली. ताचेर मुख्यमंत्री उलयताले. सोरो पिवन कदंबा बस चलोवपी ड्रायव्हराक निलंबीत केला. ताचे ड्रायव्हिंग लायसन्स लेगीत रद्द जातले अशी वागणूक आतां सोंसचेना मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. नशा करून प्रवाशांचो जीव धोक्यात घालपाच्या आरोपा वयल्यान कदंबा बशीचो ड्रायव्हर एल्विस रॉड्रिगीस हाका बिरेस्तारा सांजे अटक केल्ली. ताचेर मुख्यमंत्री उलयताले.
शुक्रारा कुणय वाठारांत वर्सा आणि वॅगनार कारीमध्ये अपघात जालो. वर्सा कार फोंडेच्या दिकेन वचपाक कुणय युटर्न घेताली तेन्ना पणजे वचपी वॅगनार गाडयेन ताका फाटल्यान नेट्टान धक्को दिलो. हाका लागून वर्सा कार उमटली आणि गाडयेन बशिल्ली चली जखमी जाली. देखून तिका मडकयच्या भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर दाखल केल्या. लोकांनी आपल्यो जमनी पडींग पडपाक दिवच्यो न्हय, शेतां पिकोवची जेणे करून फुडल्या पिळगेक लाव मेळटलो अशें कृषी मंत्री रवी नायक हांणी आवाहन केलें. तशेंच शेतकाऱ्यां खातीर आशिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजणे बद्दल नागरी पुरवण कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार तांणी सांगलें. ह्या वेळार थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. लोकांनी आपल्यो जमनी पडींग पडपाक दिवच्यो न्हय, शेतां पिकोवची जेणे करून फुडल्या पिळगेक लाव मेळटलो अशें आवाहन कृषी मंत्री रवी नायक हांणी केलें. तशेंच शेतकाऱ्यां खातीर आशिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजणे बद्दल पेडणेच्या नागरी पुरवण कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार तांणी सांगलें. ह्या वेळार थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. वेदांता सेजा कंपनी कडल्यान रिट्रेच केल्ल्या कामगारांची अजूनय सतावणूक चालू आसा अशी टिका सेजा कामगारांचे कायदो सल्लागार अद्वोगाद अजय प्रभुगांवकार हांणी केल्या. ह्या वेळार कामगार संघटनेचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. वेदांता सेजा कंपनी कडल्यान रिट्रेच केल्ल्या कामगारांची अजूनय सतावणूक चालू आसा अशी टिका सेजा कामगारांचे कायदो सल्लागार अद्वोगाद अजय प्रभुगांवकार हांणी केल्या. ह्या वेळार कामगार संघटनेचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. आत्ताच जाल्ल्या 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत भ्रष्टाचार जाला असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्स हांणी केला. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या निविदा नेमांचें उल्लंघन जालां देखून राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर कितलो खर्च जालो हाचो सरकारान ऑडिट करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच राष्ट्रीय खेळा सर्त आयोजीत करपाच्या निमतान करदात्यांचे पयशे लुटल्यात अशी खर टिकाय काँग्रेसीन केल्या. निकतेच जाल्ल्या 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत भ्रष्टाचार जाला असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्स हांणी केला. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या निविदा नेमांचें उल्लंघन जालां देखून राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर कितलो खर्च जालो हाचो सरकारान ऑडिट करचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच राष्ट्रीय खेळा सर्त आयोजीत करपाच्या निमतान करदात्यांचे पयशे लुटल्यात अशी खर टिकाय काँग्रेसीन केल्या. सगळे गोंयकार आतुरतेन वाट पळोवपी दैनीक गोमंतकाचो दिवाळी अंक वाचकां खातीर बाजारात आयला. सकस आनी आकर्शक अशें साहित्य आशिल्ले हे अंकांत सामाजीक, राजकीय, सांस्कृतीक विशयांचेर संशोधनात्मक साहित्याचो आस्पाव आसा. गोंयचे नामनेचे लोकवेद अभ्यासक पद्मश्री विनायक खेडेकार हांचे हस्तुकी अंकाचें उक्तावण जालें. सगळे गोंयकार आतुरतेन वाट पळोवपी दैनीक गोमंतकाचो दिवाळी अंक वाचकां खातीर बाजारात आयला. सकस आनी आकर्शक अशें साहित्य आशिल्ले हे अंकांत सामाजीक, राजकीय, सांस्कृतीक विशयांचेर संशोधनात्मक साहित्याचो आस्पाव आसा. गोंयचे नामनेचे लोकवेद अभ्यासक पद्मश्री विनायक खेडेकार हांचे हस्तुकी अंकाचें उक्तावण जालें.
जो मेरेन भारत तिबेटी सीमेचेर जवान तैनात आसा तो मेरेन भारताची 1 इंच लेगीत जमीन कोणाकूच काबीज करूंक मेळची ना अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलें. ते इंडो तिबेटियन सीमे पुलिसांच्या 62व्या स्थापणूक दीस सुवाळ्या वेळार उलयताले. 2014 मेरेन भारत चीन सीमेचेर वर्साक सरासरी 4,000 कोटी रुपया मेरेन खर्च जातालो, जो फाटल्या 9 वर्सांत केंद्र सरकारा खातीर हो खर्च सुमार 12,340 कोटी रुपया मेरेन पाविल्ल्याचें गृहमंत्री अमित शाहांचें म्हणणें. अयोध्येच्या राम मंदिरातल्या शिशु भगवान रामाचो प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळो जानेरच्या 16 तारखेसावन सुरू जावपाचो आसा. सध्या अयोध्येत राम मंदिराच्या बांदकामाचे काम नेटान चालू आसा. ह्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेगीत हाजीर आसतले. अयोध्येच्या राम मंदिरातल्या शिशु भगवान रामाचो प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळो जानेरच्या 16 तारखेसावन सुरू जावपाचो आसा. सध्या अयोध्येत राम मंदिराच्या बांदकामाचे काम नेटान चालू आसा. ह्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेगीत हाजीर आसतले. बायोमेट्रिक फिंगर स्कॅनिंग मशीन दिवपा खातीर NICन मडगांव पालिके कडेन खेळ खेळटा. G20 बसका जावचे आदीं मडगांव पालिकेन NIC कडेन मशिना खातीर अर्ज केल्लो, पूण तेन्ना G20 रजाव दिवन NIC मशीन दिवंक नाशिल्ले. अजूनय तें मशीन दिल्लें ना. बायोमेट्रिक फिंगर स्कॅनिंग मशीन दिवपा खातीर NIC मडगांव पालिके कडेन खेळ खेळटा. G20 बसका जावचे आदीं मडगांव पालिकेन NIC कडेन मशिनां खातीर अर्ज केल्लो, पूण तेन्ना G20चे राजांव दिवन NIC मशीन दिवंक नाशिल्ले. ते अजूनय मशीन दिल्लें ना. धारबांदोड्यात सद्याक ब्लॅक पॅन्थराचो वावर वाडला. थळावो नागरीक अतुल नायकाच्या सुणेचेर ब्लॅक पॅन्थर हल्लो करतनाचो प्रसंग CCTV कॅमेऱ्यान कैद जाला. बिबटो आनी ब्लॅक पॅन्थरा सारकिल्ले प्राणी लोकवस्ती कडेन येवपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनांत भयाचें वातावरण निर्माण जाला. धारबांदोड्यात सद्याक ब्लॅक पॅन्थराचो वावर वाडला. थळावो नागरीक अतुल नायकाच्या सुणेचेर ब्लॅक पॅन्थरान हल्लो करतनाचो प्रसंग CCTV कॅमेऱ्यान कैद जाला. बिबटे आनी ब्लॅक पॅन्थर सारकिल्ले प्राणी लोकवस्ती कडेन येवपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनांत भयाचें वातावरण पातळ्ळां. पेडणे कासारवणेच्या पुराय रस्त्याची चाळण जाल्या. ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करतल्यांक त्रास सोंसचे पडटात. देखून हे मतींत घेवन दिवाळीच्या फांटभुंयेर पेडणेच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी रस्त्यावेले फोंडकुलां पुरोवन आमदारां आड निश्चित केलो. रस्त्यावेल्यान रातच्या वेळार लॉरी ट्रकांची येरादारी चड जाता, हाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालचें, तशेंच रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यान केल्या.
36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या व्हड यशा उपरांत भारतीय सेपॅक फेडरेशनाचे अध्यक्ष बाबू कवळेकर आणि बेगीनूच गोंयांत राष्ट्रीय सेपॅक चॅम्पियनशीप घडोवन हाडपाची घोशणा केल्या। ही सर्त आपल्या बापायच्या रघु कवळेकरांच्या नांवान घडोवन हाडटले अशें तांणी सांगलें। राज्यात कॅन्सराचे प्रमाण वाडटा। हे प्रमाण नियंत्रणात हाडपा खातीर थळाव्या पावंड्याचेर उपाय जावप गरजेचे। नेमान भलायकी तपासणी जिणेशैलीत बदल घडोवपा वांगडा गांवगिऱ्या वाठारांत भलायके कडेन आडनदर करिनासतना काळजी घेवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। राज्यात कॅन्सराचे प्रमाण वाडटा। हे प्रमाण नियंत्रणात हाडपा खातीर थळाव्या पावंड्याचेर उपाय जावप गरजेचे। नेमान भलायकी तपासणी जिणेशैलीत बदल घडोवपा वांगडा गांवगिऱ्या वाठारांत भलायके कडेन आडनदर करिनासतना काळजी घेवपाची गरज आसा अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे खाला केंद्र सरकारान 13,000 कोटी रुपये दिल्यात। तातूंतले 5,000 कोटी गोंयांत हाडपाक जाय अशी मोख मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दवरल्या। 15 डिसेंबरा पयलीं प्रशिक्षण दिवन वेवसायिकांक 15,000 रुपया खात्यांत उपलब्ध करून दितले आनी ते नॉन रिफंडेबल आसतले। तशेंच 15 जानेवारी पयलीं वेवसायिकांनी आपली नांवां नोंद करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां।